अख्ख्या गोंयच्या जनतेक आणि आमच्या कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या सगळ्या लोकांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा हांव दिता। आणि स्पेशली आमच्या जे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आणि गोंयच्या लोकांक लॉर्ड गणेशाचे ब्लेसिंग मागता। तेंचे जे कितें वायट जो तर कितें आहा ते सगळे लॉर्ड गणेशान ते पयस करचे। म्हणजे सगळे मतदारसंघाच्या लोकांक आणि तशेंच आमचे सगळे गोंयकारांक हांव चतुर्थीची उन्नीत परबी सगळे तुमकां दिता। आणि तशेंच हांव गणरायां कडेन मागता की ताणें सगळे आमच्या लोकांक ह्या चतुर्थीची बरें आरोग्य सूख आनी समृद्धी दिवची। आणि तशेंच ह्या चतुर्थीक आमी सगळे एकवट रावन आमी ह्या बरे भाशेन ही उमेद वाडोवपाची आनी बरे भाशेन ही चतुर्थी आमी साजरी करची। देव बरें करूं। I wish all the Kalangut people as well as the people of Goa a very happy Ganesh Chaturthi and all the best to them for the coming years also. I like to wish special for my village Baga Sakwadi and my well wishes happy Ganesh Chaturthi. आमचे गोयकार भावांक चवथीच्यो संजय बर्डे कडल्यान हार्दिक शुभेच्छा। तुमच्या मनान प्रत्येकाच्या मनान जी गोष्टी आसा बरी कामां जावंक जाय, जी विघ्नां तुमची पयस वचपाक जाय ही सगळ्यांची कामां जावंक जाय म्हणून हांव श्री गणपती कडेन सगळ्यांक लागून बरें मागता आनी सगळ्यांची गणेश चतुर्थी बरी वचपाची ही म्हाजी माय मोगाची गणपतीक उलो घालून तांकां सगळ्यांक हांव गणपतीक देवान तांच्या बरें करपाचें मागता। सुख समृद्धी आणि आनंदाचे वातावरण आणणारे गणेशाचे आगमन जाल्ले आसा आणि ह्या वातावरणान तमाम गोंयकार न्हावन गेल्ले आसा आणि त्या गणेशान सगळ्या गोंयकारांक म्हज्या साळगांव मतदारसंघातले सगळ्या भक्ती जी पुजा करणारे आसात त्यांची आराधना करणारे आसा अशा भक्तांक सुख शांती आयुष्य आणि आरोग्य दिवचें आणि फुडलें वर्स हें सुख समृद्धी जावचें अशें म्हणून हांव त्या गणेशा कडेन विनवणी करता।